नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवणात पहिलेच फावट मनयलो 52वा भारतीय नौदळ दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें जालें अनावरण. आयच्यान सुरू जाल्ल्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात भाजपाच्या जैता खातीर सत्ताधारी वांगड्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिली परबी. विरोधकांनी कामकाजान वांटो घेवचो, प्रधानमंत्र्यांचें आवाहन. विधानसभा वेंचणुकेंतले भाजपाचे जैत म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जनाधार वाडल्याचो मेळटा संकेत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली प्रतिक्रिया. गोयचो साहेब म्हूण नाम नाशिल्ल्या पोरण्या गोयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त मनयले व्हडा श्रद्धेन. खासा प्रार्थना सभांनी भाविकांनी घेतलो वांटो. बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ले मिचोंग चक्रीवादळ पावले चेन्नईत. चेन्नई विमानतळाचेर उदक भरिल्ल्यान येरादारी जाल्या विस्कळीत. आता खबरो विस्तारान. 52वो नौदळ दीस आयज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवण हांगा मनयलो. राजकोट किल्ल्याचेर आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. आयज सांजे तांचे मालवण तारकिल्ली दर्यादेगेचेर आगमन जातकच तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. नौदळ दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या कैलचित्राचे प्रदर्शन आयोजीत केल्ले, ताची पळोवणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजकोट किल्ल्याचेर उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या 28 फूट लांबायेच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार, नौदळ मुखेली आनी नौदळाचे वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नौदळ संचालनालयाची पळोवणी केली. नौदळ जवानांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी दर्यान उबारिल्लो सिंधुदुर्ग किल्लो म्हळ्यार दर एक भारतीयाक अभिमान जावपा सारकी गजाल आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. भारतीय नौदळ दिसा निमतान मालवणांत आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्यान उलयतना तांणी भारताचो इतिहास हो विजयाचो इतिहास आसा अशें सांगलें. भारत वेगान विश्वगुरू जावच्या वाटेर आसा अशें स्पश्ट करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। भारतीय नौदळाच्या वर्सुकी दिसा निमतान मालवणात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत तांणी नौदळाच्या कामगिरीचो नियाळ घेवन नौदळ जवानांक परबी भेटयली. आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा
तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। संसद हे लोकशाहीचे देऊळ आसा। विकसित भारताची बुन्याद घटमूट करपा खातीर भविष्याच्या फुडाराची ती एक माची आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जालां। अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं संसद भवन वाठारांत प्रधानमंत्री प्रसार माध्यमां कडेन उलयताले। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। संसदेचे शियाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें लोकसभेन आगमन जातकच भाजपाक काल मेळिल्ल्या यशस्वी जैता खातीर तांकां ताळयो मारून येवकार दिलो। सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच सत्ताधारी बाकावेल्या वांगड्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जय जयकार केलो। ह्या उपरांत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 सभाघरांत सादर केलें। कांय वेळ विरोधी वांगड्यांनी कामकाजान आडमेळ हाडिल्ल्यान सभापतींनी दनपारां 12 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केलें। मात उपरांत सभाघराचें कामकाज नियमीत जालें। राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या 3 राज्यांच्या वेंचणूक निकाला उपरांत भाजपाची सत्ता निर्विवाद स्पष्ट जाली। भाजपाक जैत मेळ्ळ्या उपरांत दिल्लींतल्या भाजपा मुख्यालयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यकर्त्यांक संबोधीत केलें। या वेंचणुकेचो निकाल म्हळ्यार बायलांची शक्ती, युवा शक्ती, शेतकार आणि गरीब कुटुंबां खातीर हाचो जैत आसा। या चारूय जातीक सक्षम केले जाल्यार देश सक्षम जावपाक कळाव जावचो ना, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आता घेऊया एक लहानसो विसो। I've always had pets since childhood, would change my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family.
In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। 4 राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्ले जैत म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जनाधार वाडला असो संकेत मेळटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेन भाजपा 400चो आंकडो हुपतलो तशेंच गोंयच्या दोनूय सुवाती भाजपाक मेळटल्यो असो विश्वास तांणी उक्तायलो। वेंचणूक निकाला उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे सयत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिशदेक संबोधीत केलें। आमी पळयता की इंडी अलायन्स जाल्या उपरांत पयलेच फावटी हे सगळ्यात व्हडलें इलेक्शन आसलें। इंडी अलायन्स देशाच्या जनतेन झिटकारलेलें आसा। इंडी अलायन्सचे सगळे पार्टनर्स हे जे सनातन विरोधी उलयताले तांकां दाखोवन दिला की सनातन विरोधी लोक खपोवन घेवचे ना आनी सातत्यात तेंची काँग्रेसची जागा ही इंडी अलायन्सा बरोबर आसतना आनी सनातन हिंदू धर्माच्या विरोधी उलयता आसतना लोकांनी तेंची जागा तांकां दाखोवन दिल्ली आसा। म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान देशाचो मूड कळटा आमकां की कशा पद्दतीन येता ते लोकसभा इलेक्शन जातले। 2024च्या निवडणूक परत एकदा मोदीजी, परत एकदा भारतीय जनता पार्टी, परत एकदा NDA हे प्रूव जाता की 400 पार आमी जे सांगता निश्चित लोकांचो सपोर्ट, लोकांचें भोवमत हे भारतीय जनता पार्टी 400 पार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर लोक रावतले हाजी आमी अपेक्षा करता। हे लोकांनी परत एकदा दाखोवन दिला की हांगासर जर विकास कोणी जर केला आसत जाल्यार ह्या 10 वर्सांक म्हणजे अटलजीच्या काळात जेचे फाउंडेशन स्टोन्स घातले आणि तोच विकास माननीय मोदीजी फुडें व्हरता आसतना फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात ह्या देशात विकास जाला। अदरवायज ह्या देशात काँग्रेसीन केन्नाच विकास करूंक ना। भाजप सरकारान उदरगतीच्या कामात केन्नाच भेदभाव करूंक ना। ज्या राज्यांत भाजप सरकार ना त्या राज्यांनी लेगीत उदरगतीची कामां जाल्यात। ताका लागून ह्या 4 राज्यांचो निकाल भाजपाच्या वाटेन लागलो अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें। हे सगळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक लागून जाला अशें मंत्री नायक हांणी मुखार सांगलें। आणि 2047 भारत खंय आसचो हाजो एक व्यवस्थित प्लॅनिंग करून त्या पद्दतीन आज जगात भारताचें नांव माननीय नरेंद्र मोदी आणि सगळ्या आमच्या नेतृत्वान फुडें वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि ताका भरपूर यश येयल्लें आसा। आज जगातले बहुतेक राष्ट्रां ते राष्ट्राचो जो काही सपोर्ट भारताक मेळटा आणि जो मान सन्मान मेळटा हे पळोवन खंय तरी मन आनंदान भरून येता। आणि होच प्लान घेवन येणाऱ्या 2047 भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुरी जातली। त्या हाचेर भारत ही जगातली नंबर 1 इकॉनॉमी जातली, जगातलो नंबर 1 जे अशाच पद्धतीचे प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे आसात। आणि ह्या एक स्वप्न दोळे समोर दवरून भारतीय जनता पक्षाचो सामान्य कार्यकर्तो व ताचे खातीर आपले कितें तरी योगदान दिवपाच्या मनस्थितीन आज आयिल्ले आसा आणि त्याच मनस्थितीचो हो विजय आसा अशें हांव म्हणटा। गोंय राज्य दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आणि आयोगाचे सचिव ताहा हाजीक हांकां 2023 वर्साचो दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्या राष्ट्रीय पुरस्कारान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सन्मानीत केले। काल राष्ट्रपती भवनात हो पुरस्कार वितरावण सुवाळो जालो। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016च्या अंतर्गत गोंय राज्याक यशस्वी अंमलबजावणी केल्ल्या खातीर गुरुप्रसाद पावसकर हांकां जाल्यार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन ह्या विभागांत सचिव ताहा हाजीक हांकां हो पुरस्कार राष्ट्रपतींनी भेटयलो। और देखकर बहुत खुशी होती है कि
पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और उनकी उपलब्धियों में सराहनीय वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे नया संसद भवन विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र का नया मंदिर भी है। हम सब के लिए ये प्रसन्नता का और गर्व का बात है कि नई संसद भवन का प्रत्येक हिस्सा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य है, एक्सेसिबल है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोकतंत्र विशाल और जीवंत होने के साथ साथ समावेशी और संवेदनशील भी है। इससे सीख लेकर सभी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को आरंभ से ही ध्यान में रखा जाए और उनके लिए फिजिकल एक्सेस तथा डिजिटल एक्सेस सुलभ रहे। गोंयचो साहेब म्हणून फामाद आशिल्ल्या पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरचे फेस्त आयज वर्सुकी शिश्टाचारा प्रमाण मनयले। इगर्जेच्या प्रांगणात घातिल्ल्या खासा शामियानात फातोर्डेच्या वेगवेगळ्या भाशांनी प्रार्थना सभांचे आयोजन केले। वेगवेगळ्या ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी ह्या प्रार्थना सभेन भाविकांक मार्गदर्शन केले। फेस्ता निमतान पोरण्या गोंया व्हडा प्रमाणात फेरी भरल्या। गोयचे आर्च बिशप फिलीप नॅरी फेराव तशेंच गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी आनी हेर मानेस्त ह्या फेस्ताक वांटेकार जाले। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ता विशीं आपल्यो भावना उक्तायल्यो। Saint Francis Xavier, the messenger of Jesus Christ, the messenger of God, came to Goa 500 years back to spread love, peace, unity, and to help also a lot of Goans in terms of education, to uplift the Goans, to help the sick, suffering. आणि म्हाका दिसता आयज मॅसेज दिल्या बिशपान बसून, ती मॅसेज टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प युअर फॅमिली फर्स्ट, टू हेल्प युअर नेबर्स, टू हेल्प अदर्स. पीस आसपाक जाय संवसारांत, वॉर काबार जावपाक जाय, तेज्या खातीर माग म्हटला. आनी तेच्या भायर म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकवटान रावप, ही मॅसेज आयता. आनी म्हाका दिसता सगळे आमी गोंयकार एक आहा आनी एकूच रावतले. A very happy feast to one and all. All my fellow Goans and all my brethren, a very happy feast of Saint Francis Xavier. Through the intercession of Saint Francis Xavier, may the Lord continue to bless all the Goans and all of us with good health, peace of mind and happiness always. साबार देवाची बेसांव सगळे लोकांचे, across sections, all हिंदूज जावं मुस्लिम जावं आमी सगळे भावांक बरें देवागे बेसांव वाडयता. तेच भाशेन आमगे गोंया पळय आहा, यू नो सो मच कल्चर, सो मच ट्रेडिशन्स, ही सदांच सांबाळची म्हूण देवाक मागता. आनी देवान भरपूर प्रॉस्पेरिटी, भरपूर गुड गव्हर्नन्स, तेच भाशेन भरपूर बरेपण दिवचें, हे म्हगे आवडे आयचे दिसाक सगळ्या लोकांक. आमचे गोंयचे सायबाचे फेस्त म्हळ्यार गोंयची हेरिटेज, आनी म्हाका दिसता की गोंयची हेरिटेज राखून दवरपाक मुखेलमंत्र्यान एक विचार करूंक जाय की फुडल्या वर्सा एक्सपोजिशन जाता, त्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी लोक भायल्यान येतले. ही गोंयची हेरिटेज राखची जाल्यार आयचे मिसाक आनी मागला कितें, गोंयच्या सायबा कडेन मागला की सरकाराक बरी बुद्धी दिवची. गोंयचो साहेब म्हणून संवसारभरान फामाद आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीच्या अवशेशांचें दर्शन फुडल्या वर्सा जावपाचें आसा. त्या निमतान सगळ्या संबंदीत यंत्रणांक योग्य ती तयारी करपाचे निर्देश दिल्यात, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सेंट झेवियर फेस्ता निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा प्रार्थना सभेक हाजीर रावले उपरांत तांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली आनी खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दिली. दर वर्सा खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही म्हणतो की देशातले आणि देशा भायले लोक ओल्ड गोवाच्या या सेंट फ्रांसीस झेवियर या चर्चीत आपल्या भावनेत हांगासर येता
आणि आपली प्रार्थना जी आसा ती देवाक सादर करता. परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक सेंट झेवियर फेस्टिवलाच्या उर्मित परबी भेटयता. एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान फाटल्या एक्सपोजिशनाच्या वेळार सरकारान वेगवेगळ्यो वेवस्था सरकारान केल्यो. हे फावटी जे एक्सपोजिशन नोव्हेंबर 2024 ताची तयारी ऑलरेडी सुरवात जाल्या. गव्हर्मेंट लेवलाचेर ताची कमिटी आनी चेअरमॅन CM स्वता ताची सगळी तयारी सगळ्यात ताचे सहकार्य सातत्यान ताज्या पेक्षा हे फावटी करता. आता घेऊया एक लहानसो विसो. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूरा इंडिया. माँ हिंदी हस्ती हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए. बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ. किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है. पापा इन वीडियोस पे ना जाएं. अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें. एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं. नुकसान आपका होगा. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मिझोराम विधानसभा वेंचणुकांचे निकाल स्पश्ट जाल्यात. ZPM म्हळ्यार झोरम पीपल्स मुवमेंट ह्या पक्षान 40 सुवातांतल्यो 27 सुवातांचेर जैत मेळोवन भोवमत मेळयलें. सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंट ह्या पक्षाक फक्त 9 जाग्यांचेर जैत मेळोवन समाधान मानचें पडलें. भाजपाक 2 आनी आघाडीच्या हेर 3 उमेदवारांनी जैत मेळयलें. राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगड उपरांत काँग्रेस पक्षाक मिझोरामांत लेगीत पराभव स्विकारचो पडलो. 4 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत शेअर बाजार निर्देशकान आयज मुसंडी मारली. सप्तकाच्या पयल्या दिसा आयज सोमारा बाजार सुरू जातकच देशांतर्गत शेअर बाजारांत तेजी पळोवपाक मेळ्ळी. मुंबय शेअर बाजाराच्या निर्देशकान सकाळच्या सत्रांत 954 आंकड्या परस चड उंची घेवन पयलीच फावट 68,000चो पावंडो हुंपलो. राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशकांक म्हळ्यार निफ्टीन लेगीत 334 अंकाची वाड नोंद केली. तेलंगणात दिंडीगोल गावांत आयज सकाळी हवाई दळाचे प्रशिक्षण विमान कोसळून जाल्ल्या अपघातांत विमानांतल्या 2 वैमानिकांक मरण आयलें. मात विमान नागरी भागांत कोसळून लेगीत हेर कोणाक दुखापत जावंक ना. ह्या दुर्घटनेच्या चवकशीचे आदेश हवाई दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. भारत ऑस्ट्रेलिया पंगडा मदीं मर्यादीत 20 षटकांच्या क्रिकेट सर्तीची माळ भारतान 4-8-1 अशा गुणांनी जिखली. बंगळुरू हांगा काल जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या सामन्यान भारतान ऑस्ट्रेलियाचे 6 गड्यांनी जैत मेळयलें. भारतान ऑस्ट्रेलिया मुखार दवरिल्ली 160 धांवड्यांची मोख साधतना ऑस्ट्रेलियाचो पंगड फक्त 154 धांवड्यो करून बाद जालो. बंगालच्या उपसागरान निर्माण जाल्ले मिचोंग चक्रीवादळ आयज दनपारां चेन्नयत पावले. चेन्नय विमानतळाचेर व्हडा प्रमाणांत उदक तुंबिल्ल्यान हवाई येरादारीचेर परिणाम जालो. चेन्नयच्यान भायर वचपी आनी येवपी प्रवासी विमानां हेर जाग्यांचेर व्हरची पडली. रस्तो येरादारीचेर लेगीत व्हडा प्रमाणांत परिणाम जाला.
जनजीण विस्कळीत जाल्या. केंद्र आणि राज्य आपत्ती निवारण यंत्रणा सतर्क जाल्या. सांजे मेरेन ते आंध्र प्रदेशाचो दक्षिण वाठार आणि तमिळनाडूचो उत्तर विभाग हांगा मेरेन पावपाचो अदमास आसा. वादळाची तीव्रता फाल्यां सकाळी वाडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. ह्या वादळाक लागून आंध्र प्रदेशांतल्या पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर, गुंटूर जिल्ह्या सयत आंध्र, ओडिशा आणि केरळ ह्या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात वारो आणि पावस पडपाचो अदमास आसा. आंध्र प्रदेशांत कांय जिल्ह्यांत शाळांक लेगीत सुटी जाहीर केल्यात. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हांणी चक्रीवादळा संदर्भात सगळ्या यंत्रणांची बसका घेवन नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर जतनाय घेवपाच्यो सुचोवण्यो सरकारी यंत्रणांक दिल्या. आता पळया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8 सेल्सियस जाले. उण्यांत उणें तापमान 24 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवणात पयलेच फावट मनयल्लो 52वा भारतीय नौदळ दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें जालें अनावरण. आयच्यान सुरू जाल्ल्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात भाजपाच्या जैता खातीर सत्ताधारी वांगड्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिली परबी. विरोधकांनी कामकाजान वांटो घेवचो प्रधानमंत्र्यांचें आवाहन. विधानसभा वेंचणुकेंतले भाजपाचे जैत म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जनाधार वाडल्याचो मेळटा संकेत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली प्रतिक्रिया. गोंयचो साहेब म्हूण नामना आशिल्ल्या पोरण्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त मनयले व्हडा श्रद्धेन. खासा प्रार्थना सभांनी भाविकांनी घेतलो वांटो. बंगालच्या उपसागरात निर्माण जाल्ले मिचोंग चक्रीवादळ पावले चेन्नयत. चेन्नय विमानतळाचेर उदक भरिल्ल्यान येरादारी जाल्या विस्कळीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.